प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी दाक, जीवी तुझे लाभ, तेव्हा आमच्या काकुळदारा. मानून घेतावा आम्ही सगळ्या सृष्टी संगी, तू मूळ सर्वे स्पर्धनी. वर्णूक आमच्या जायना पदवी तुझी भरती, कशी गाव तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी दाक, जीवी तुझे लाभ, देवा आमच्या काकुळदारा. देव बरो दीस दिन तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भवानो भयणीनो. अद्वेंतचो काळ आज आमी सुरू करता. अद्वेंताच्या काळाच्या पयल्या आयताराची देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां एक कृपेचो काळ, एका बरवशाचो काळ, देवाच्या मोगाचो अनुभव करचो काळ, नताला फेस्तसो काळ. हो आज आमी आरंभ करता आसतना सोमयाचें हजरपण आमचे थंय आसूं दी, सोमयाचें समाधान आमचे थंय रावों दी, आनी आमी संतोषभरीत जिवीत सारूंक कारण जावं दी म्हूण विशेश करून ह्या काळार ह्या संदर्भार आमी मागया. ह्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. खऱ्या काळजांनी तळमनांनी ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयतें जावया. इगर्जे वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य ना तसल्या सर्व भावार्थी भाव भयणी खातीर, परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर, अस्वस्थ पिडेस्त आसून मिसाक इगर्जे वचूंक साध्य जायना तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयतना तुमचे खातीर विशेष करून मागता. सर्वेस्पर देव तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं दी, बेसांवांनी तुमकां बरोवन दी म्हूण मागता आसतना अर्गामी स्थिता फबी आनी जेसी मेंडून सादो कतार, अर्गामी स्थिता डेविड, सुसान, सामुएल, डेलिशा आनी सॅन्ड्रिक मुंबई, अर्गामी स्थितात आयरीन, क्लिफ्टन, जया, जॉयल आनी जोशुआ मुंबई, अर्गामी स्थितात प्रतिरितीन लाभलेल्या सरबऱ्यापणाक अर्गामी स्थिता सागर पिंटो USA, कुटुंबात देवादीन जाल्ल्या सर्व संध्यांच्या आत्म्यामी स्थिता रॉबिन्सन डिसोज आनी कुटाम, अर्गामी स्थिता मरिमायाच्या मनाक रॉबिन्सन आनी कुटाम, रॉबिन्सन डिसोज आनी कुटाम, देवादीन विक्टर आनी बेनेडिक्टा डिसोज आत्म्या पसून मिस भेटयता कामिल फर्नांडीस मुंबई. हे सर्विरेद पसूत मागया, आमा समिस्त पसूत मागया. जे कोणा मागतना बसिल्ला तां सुडास कडून तांच्या पसूत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. संवसारी जिवीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान दिल्लें वर्तें एक देणें, तें देणें आमी अपुरब्यान सांबाळूंक आसा. फेस्तां मारच्यांत गम्मात करच्यांत मात्र हे जिवीत सारचें न्ही, बगर देवाच्या मोगांत आनी देवाच्या सेवेंत हें जिवीत सरून साय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. हे संदर्भार आमी देवा हुजीर बेश आनी शबास म्हणलें उतरां आयकुची, जिवीत जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत वते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. नितळ काळजा मनांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. इकडी बोरदळे दांबया आमी. मगडा समया संवसारी जिवीत तुडे पोटी कुशलकायेंत सारूंक फेस्तां मारच्यांत
आनी बरे रितीन गमत खर्चांत मात्र आमी आसा म्हणलें चिंतून तशें आमी जियेल्ले आसा. तुजेर संपूर्ण विसर पडलेली आसा. तुका आमी पयस केल्लो आसा, सांडलेलें आसा. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापोवन भोगसणे मागोवन म्हणटा हांव सोम्या, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळ दाखय. बऱ्या करण्या मुखांतर सासीन शिवी जोडूंक तूं आसयताय आनी आमकां उलो दिताय. आमचे बऱ्यो करण्यो थोडे पोटी मनशां मुखार परजळीत करूंक आमी सुकून पडलेले आसा. आमचो राग, आमचो द्वेश, आमचो मोसो जायत्यांक थोडे पोटी दुखां कारण जाल्लो आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. हांव सोम्या भोगसाणें मागून म्हणटा हांव, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळ दाखय. इम्मानुएल देव आमच्या मदें आसा म्हणलें सत नेणां सावन तुजे बुड्डी सोम्या तुजे उतराचो बेपरवो केल्लो आसा. तुज्या उतरांक तिरस्कार दिल्लो आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापोवन भोगसणे मागोवन म्हणटा हांव सोम्या, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. एकडी बोरदोळे दांबिया आमच्या आमच्या गरजां खातीर मागया. जे इरादे घेवन येमिसाचें बलिदान भेटयता ते सर्व इरादे सोम्या मुखार आमी दवरया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुवें बसयलेल्या सोडून दराक बऱ्या करण्याचो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सागी सदांच दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गेच्या रासांत ससनाचें सुख बगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळया हांवें इस्रायेलाच्या घराण्याक आनी जुदाच्या घराण्याक भास दिल्ली ती पाळचे दीस येताले. त्या दिसांनी आनी त्या वेळार हांव दाविदाक एक प्रामाणीक फांडो पोटासो करतालो. तो देशांत न्यायनिती प्रमाणे आसा ते करतलो. त्या दिसांनी जुदाचे तारण जाताले आनी जेरुसलेम भिरांती विणे जियेताले. सर्वेस्पर आमचे नितीवंतपण हे नांव त्या शाराक दिताली. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. तुज्या वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुझे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोन वर म्हाका बूज सांग. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो सोडवंदा. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे
तुझे तया उबारता. सर्वेस्पर दयाळ आणि सात्विक जावन आसा. वाट सुकलेल्या भूत सांगून सारके वाटे तो हाडता. खालत्यांक नीट वाटांनी तो सोलोन व्हरता. आनी तांकां आपलो वाटो तो उगडता. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे तया उबारता. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे तया उबारता. सांब पावलोन तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जसो तुमचे थंय आमचो मोग बरोवन वमता तसोच तुमचोय मोग एकामेका थंय आनी सोमेस्ता थंय बरोवन वमतासर सोमीस तो वाडो. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त सोमेस्त आपल्या भक्तां सांगाता प्रत्यक्ष जाताना देवा आमच्या बापा समोर तुमी नितळ आनी निश्कळंक जावन उबी रावच्याक तोच तुमची काळजां थीर करूं. शेकी भावा भयणीनो, सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतलें आमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थून मागता. देवाक मानवून चलचें कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यंत जियेवन आयल्यात. तुमी तशें जियेतात खरें, तरी पूण आनीकय तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसलो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमीच जाणात. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. तुजी काकूळ आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवणूक. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. सूर्याचेर चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर कुणा दिश्टी पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळाच्यो शक्त्यो सुलगतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हणून चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवा मनशापत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टी पडटलो. ह्यो सर्व संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना दैरान उबें रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया. तुमचेर सत्रायाचो दोळो दवरा. फेस्तां मार्चांत आमाल पियोड्यांत आनी जिणयेच्या राटावळींत तुमची अंतस्करणां दाड्डीं जातीत. आनी तो दीस चिंतिनांतल्या वेळार पास मंडले बरी तुमचेर येत. संवसारांत जियेतेल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोसो. देखून घडचीं आसात त्या सर्व गडितांतल्यान तुमी शबीतायेन सुटोवंक आनी मनशापुता सोमे उबो रावोंक तुमी योग्य जायशें कळनासतना मागणें करून जागृत रावा. देवाचें उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भुरग्यांनो, 2020 इसव्यांत फेब्रुवारी मार्च म्हयन्या पर्यंत संवसारांत चडावत लोक फेस्तां करून परब करून आमाल पियोड्यांत
आनी जिनियेच्या राटावळींत मेतेर जावन आसलो. गमात मारच्यांत फेस्तां करच्यांत नाचच्यांत हो लोक मग्न जावन आसलो. काजराची कार्य आसलेल्या संदर्भार ओपनेर काजराची ती तारीख आनी त्या तारीखे सह जाल्ली थाराई व्हड खर्च व्हड गम्मतां हें सगळें आसा करून लोक ताच्याच मर्जे प्रमाणे जिवन आसलो. लोक चिंतालो आपूण आपणाच्या संवसारांत कुशल बरेची भित जिवन आसा, म्हाका कांयच बदक जावचें ना. कित्याक म्हजे लागीं आस्त आसा, म्हजे लागीं धन आसा, म्हजे लागीं दिर्वें आसा, म्हजे लागीं दुडू आसा, ग्रेस्तकाय आसा. ह्या ग्रेस्तकायेन हांव फेस्तां करतलो, मजा मारतलो, दाबाजो चलयतलो आनी सगळें कुशल बरीत जिवीत जिवंक शकतलो म्हणलें चिंता दवरना मनीस आसलो. एकच वरा कोरोना पिडा सगळ्या संवसारा विस्तारली. सगळो संवसार स्तब्ध जालो. आमचो गांव मात्र न्ही, हर एक सगळो संवसार, हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक वाहन, हर एक संस्थे सगळें बंद जालें. पिवच्याक एक अंगड समेत उक्ती ना जाली. हॉटेलां, बारां, रेस्टॉरंटां जावं, काजराचीं हॉलां जावं, काजराचीं मैदानां जावं, पब्बां क्लब्बां जावं, सगळें स्तब्ध जालें. म्हयने गांठले स्तब्ध जालें. लोकांनी चिंतल्लीं कार्यां सगळीं रद्द जालीं. केल्ली मांडावळ सगळी व्यर्थ जाली. चिंतलें सगळें बेश्टें जालें. कांयच करूंक सांगूंक ना. ही पिडा सगळ्या संवसारा विस्तारली, अशी विस्तारली. लोक सगळो बियान कंगाल जालो, बियान सिरी सुकलो, घरा भितर बसलो, भायर येना जालो. कितें घडूंक आसा, कितें घडतलें आनी कितें जातलें म्हणून चिंतून मनीस बियान सिरी सुकलो. पळय म्हज्या मगाच्या भावानो भयणीनो, कोरोना इल्लेशें आखेर जावन येताना मनशान परत जिवीत सुरू केलें. 25 जाणां सांगाता घालून लग्नाचीं कार्य, 15-20 जाणांक सांगाता घालून कुटुंबाचीं कार्य केलीं. दाबाजो ना जालो, संभ्रम ना जालो. म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो, मनीस बरें इंग्लीश शिकलो. हेजे सुवार्थेंत जेजो म्हणटा, तुमचेर सत्र येसो दोळो दवरा. फेस्तां मार्चांत, आमाल पियोण्यांत आनी जिनियेच्या राटावळींनी तुमची अंतस्करणां जाड्डी जातीत. देखून हीं फेस्तां बंद जालीं, हीं गम्मतां रद्द जालीं. आमाल पियोणें सुमार 2-3 म्हयने सगळ्यांनी ना जालें. संवसारार कायलेशें समाधान आयलें म्हूण जालें. इगर्जेक वचोन मिसाचें बलिदान भेटोवंक वचूं नातुल्लो मनीस, देवाचें उतर आयकूंक वचूं नातुल्लो मनीस, देवाची स्तुती करूंक वचूं नातुल्लो मनीस, घरा भितर बसून माध्यम मुखांतर जावनचें मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतराचेर आपलें ध्यान मन दिवन देवा सवें लागीं येवचो काळ सुरू जालो. इगर्जेक लॉकडावन जावच्या पयलें वेता आसतना लोकांक हाचे विशयान कळीत नासलें. आयतार असो कायदो पाळच्या खातीर इगर्जेच्या बागलाक वेतालो, थंयसर बसतालो, 1 घंटो वेळ पाड करतलो आनी फाटीं येतालो. लोकांक कळीत नासलें. असली परिस्थिती येतली, आमी सगळीं माध्यम मुखांत मिसाचें बलिदान भेटयतले हांव इगर्जे वचोंक साध्य जायना तसली परिस्थिती येतली म्हूण कोणेंच चिंतूंक नासलें. आनी ती परिस्थिती आयली. जायत्या जाणांनी
देवाचें उतर आयकलें. सकाळीं दनपारां सांजेर सुमयाती मागणेक उबारूंक तांणी सुरू केली. सुमयाची वळख जायत्यांक जाली आनी अशें माध्यम मुखांत्रच सोम्याक आपणासो करून घेतलो. आनी आतां लॉकडावन काडलां, कांयच निर्बंध नात. लोक इगर्जेक वेता, मिसाचें बलिदान पेटयता आनी लोक परत देवा सवय एक जावचे प्रयत्न करून आसा. ही भोव संतोशाची गजाल. कित्याक म्हळ्यार थोडे पोटी थोडे संगती देव अचानक म्हणले बरी मनशाक एक लिसांव कशें दिता. आनी हे लिसांव आज खंडीत रितीन मनशाक सरी जाल्लें. देखून सुमयान म्हणलें आसा, तुमी स्तुती करतात पूण ती स्तुती म्हजे थंय पावना. तुमी म्हाका सुमया सुमया म्हूण उलो मारतात पूण तुमची मागणी म्हाका आयकनात. सुमया सुमया म्हूण उलो मारतलो सर्गींच्या राजा रिगोसना. तुमी जायतो आडंबर करतात, वैभव करतात, दाबाजो चलयतात, पुरा तुमी करतात पूण ताचो भितरलो सार मात्र म्हाका म्हजे थंय पावना. बैलो तुमचो आडंबर बैलो आडंबर जावन मात्र उरता, तुमच्या आत्मीक वाडावळीक तो कारण जायना. तुमचो बैलो आडंबर बैल्या आवाजान मात्र समता, तुमचो आत्मीक ताळो म्हजे थंय पावना. म्हणलें सत सुमयान तवळ तवळ सुवार्थेन सांगलेलें आसा आनी अशेंच मनीस जेल्लो आसा. पूण काळजाच्या अथरेगाथावन, काळजाच्या बोगणांनी, भवार्थाच्या त्या उमाळ्यांनी माध्यम मुखांतर भेटलेलें मिसाचें बलिदान तांकां जिवीत जावंक पावलें, तांकां संतोश दिवंक पावलें, तांकां समाधान दिवंक पावलें. आज त्यात उमाळ्यान त्यात मोगान देव तेंपलाक वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक चिंतली एक उर्बा लोकांक थंय रुता जाल्या म्हणल्याक दुबाव ना म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो. लोक देवाळाक वचूंक आशेता, सुमया मुखार बसोवंक आशेता, मिसाचें बलिदान भेटोवंक आशेता. कित्याक ती उर्बा फाटल्या 2 वर्सांत हांव निवून गेल्ली. ती उर्बा माध्यम मुखांतर सोडून आयली आनी ती उर्बा आतां कार्यरुपाक येवंक तयार जाल्या. हय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आयचे सुवातेंत हिजो म्हणटा, तुमी घडची आसात ती सर्व गणितांतलें शबीतायन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक योग्य जायशें कळनासतना तुमी मागणें करून जागृत रावंक जाय. कळनासतना हप्त्यांत एक दीस इगर्जेच्या बागलार वचून मिसाचें बलिदान भेटयल्यार पावना. कळनासतना सकाळीं आनी आकाळीं, उठतना आनी न्हिदतना सगळें तुज्या जिवितांत तुवें कळनासतना मागणें करूंक जाय आनी जागृत रावंक जाय. आज जायतो लोक मागणें करता कळनासतना, सकाळीं दनपारां सांजेर निरंतर मागणें करतात. कित्याक लोकांक मागण्याची उर्बा आयल्या. देवाचें उतर आयकोवया म्हूण भोगतात हांकां, मिसाचें बलिदान भेटोवया म्हणलें भोगता. कित्याक जायत्या वर्सांत हांव फाटल्या 2 वर्सांत हांव हें थोड्यांक साध्यत जावंक ना. आनी ही उर्बा माध्यम मुखांतर तांणी जोडून घेतली. ती आतां ती कार्यागत करून आसात. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसार एणे तेणें घडितां घडतलीं. सुर्याचेर चंद्राचेर कळबान पडटली, नखेत्रांचेर कुणां दिश्टी पडटल्यो, भुंयचेर व्हडलीं व्हडलीं ल्हारां सुनामी दसलीं येतलीं, भुंयकांपणी जातलीं, पावस येतलो, आवर येतलें, जड वारें वाळटलें, मारीच्यो पिडा येतल्यो आनी जायतें नश्ट नुकसान जातलें. हें दिसपट्ट्या जिवितांत संवसार म्हणल्या एक वर्तांत असलीं गणितां जावनूच आसात आनी जावनूच वयतलीं. पूण तुवें त्या विशयान खंत करची गरज ना. फकत तूं देवाक तुवें संबंद दवरलो, तुजो भावार्थ घड करताय तर, कळनासतना जागृत रावन मागणें करताय तर तूं उदकान बी पडशी तूं बुडचो नाय, उज्यान बी पडशी तूं लासचो नाय, वीख बी तूं पियेशी तूं मरचो नाय, तूं शाबीत उरतलोय. कित्याक जागृत आसून कळनासतना तूं मागणें करून आसाय. सर्वेस्पोर तुज्या मुखल्यार रावन तुका वाट दाखयतलो, सर्वेस्पोर तुज्या फाटल्यार रावन तुजें संरक्षण करतलो, सर्वेस्पोर तुज्या बगले रावन तुका सांगात दितलो
आनी सर्वेस्पर तुजे वयर रावून निरंतर तुका आशिर्वाद दितलो. कित्याक तूं जागृत साकोरो तूं निरंतरी जागृत आसून कळनासतना मागणी करून देवाचो आदार जोडून घेताय तो एक बुद्धवंत मनीस जावंक पावतलो. ग्रिस्त पिशाच्या वपारींत जेजून म्हणलें आसा. कितें म्हणलें जेजून म्हणलें आसा तूं ग्रिस्त वपारींत जायतें पीक ताका पिकता. पुर्णी तुपी सगळी मोडन तो नवी बांदता आनी संतोशान तो म्हणटा बेश बुद्धवंत मनशा तुजे कडेन जायतें आसा खा पी आनी गम्मात मार म्हणून तो चिंता. पण देव ताका दिश्टी पडटा आनी म्हणटा आयच्या राती तुजो आत्मो हांवें तुज्या लागसो पाटी विसारसो आसा. तुवें सगळें पुजोन दवरलें कोणाचें जातलें. देखून आमचेरच आमी सत्र येसो दोळो दवरी जाय. फेस्तां मार्चांत अमल पियेण्यांत आनी जिणयेच्या राटावळींनी आमची अंतस्करणां दाड्ड करचें न्ही. ती दाड्डी करचीत न्ही. आमी चतूर जावंक जाय. आमी बुद्धवंत जावंक जाय. पळया एकलो धनी आपलें घरदार सोडून जर तर पयशेल्या गांवा वचत आनी ताचे फाटी येता आसतना ताचे काम करतले नवकर खावन पिवन बेबदे जावन पडोन नासतीत तर तो धनी कितें करतलो. ताका कामांतले खाण भायर उडयतलो. तांकां तें रावंक सोडचना. कित्याक बेजबाबदाऱ्याचें जिवीत तें जीवन आसात. जर तर आमी बेजबाबदाऱ्याचें जिवीत ह्या संवसारांत जिवन आसावन तर बोवाताक सरी जायना तसलें. सुमयाच्या उतरांक ताळ पडना तसलें. सुमयाच्या आपोवण्याक सरी जायना तसलें जिवीत आमी जियेताव जाल्यार सुमी म्हणटलो बेविश्वासी आनी अविश्वासी नवकार्या म्हजे तोंड पयस सर. कित्याक तूं म्हाका विश्वासी नाय. तूं अविश्वासी आसाय. तूं खावन पिवन गम्मत मारन आसाय. जबाबदारी म्हणलें तुका गुर्तू ना. सर्गेच्या वाट कितें म्हूण तूं समजनाय. सर्गेचें जिवीत जोडूंक तूं वावरिनाय. देखून तुका हांगासर रावचो अधिकार ना म्हणून सुमी सांगीत. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आद्वेंतचो काळ तो काळ. सुमयाच्या आजारपणाक तयार जावचो काळ. सुमयाच्या येण्याक राखून रावचो काळ. कशें 5 जाण बूद आसुल्ल्यो त्यो देडयो आपल्या दिव्यांत तेल घेवन सट्टेक तेल आपणाच्या बगलेक दवरन होरे तेता पर्या राखून रावलो. जागृती आसली. ती 5 बूद नासलेल्या देडयां बरी एकच चिमणी हाडून ताका सट्टीक तेल हाडिनासतना त्यो चिमण्यो कुरवून थंयच पालवून होरेत येता आसतना अंधकारांत आसलेल्या बूद नासलेल्या बरी देडयां बरी आमी जावचें न्ही. आमी बूद आसून आयत्या आसलेल्या जागृत आसून जागे रावून निरंतर मागणी करतल्या नवकारा बरी आमी जावंक जाय. असलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी बिरावया एका देवातें आसून आमचो भावा तुसारया सगळीं सांगात म्हणया सतमंता देवाक सर्पद्वेदारा बापा सर्गानी विधुमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताजे पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्र आत्म्यार विगर्भे संभवलो अवंकार मुर्येतान जल्मलो 5 वेळा कोसोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मरले मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेरल्यान तो परतून जिवांत जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदार देवापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिवांनी मेरल्यान ती मरसी बेगरून येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पुलीस सभेक भक्तांचो एकतार पदकाचे भक्षण कुडीचें जिवांत पोंच आसताचें जिवीत. आमेन. मोगळ भाव भयणीनो क्रिस्तिनेचो काळ आरंभ करतना आमची काळजां मनां जिणी देवाक मानून चियत आसली जावच्याक सोम्याची कृपा विशेष करून ह्या मागण्या मुखांतर जोडून घेवया. तुमची जवा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले जिणयेवर उतरांनी करनेन क्रिस्ताची वळख संवसाराक दिवंक तांकां तूं कृपेन बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी आनी फुडाऱ्यांनी देवान इस्रायल परजेक बसलेले सदा नितीचें राज्य स्थापन करूंक सदांच वावरिशें तांकां तुज्या कृपेन बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येदुळूस आमचे मदें आयिल्ल्या जेजूची वळख दवरूंक सोकूंक नातल्या सर्व लोकांनी तांची काळजां मनां तुज्या मांडावळीक उक्ती करीशें तांकां बेसवांनी बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. तुज्या पुताच्या जल्माच्या फेस्ताक तयाराय करचो ओ वेळ
आमकां सर्वांक कृपेचो आनी जिणी बदलापाचो काळ जावंक तुजी कृपा आमकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे तुज्या ऐक पुताच्या येण्या वरवीं संवसारांत शांती आनी संतोश आयलो. विविध कारणां लागून कंतीन आनी दुकान आसच्या आमकां आनी आमच्या गांवांक परत ही देणी फाटीं लाभय म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक एवकरिस्ताचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भाव भयणींक माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व वार्थ्यांक तुज्या पुताच्या सुम्याच्या येण्याच्या ह्या काळाचो दैवीक स्पिरीत भरपूर मापान आमचे जिणेंत आपणावन तुका मानून चिचिनी जिवंक दया कर म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक एक घडी बोरदोळे दांपी आमी आमची पातकां खासगी पातकां आमची गरजो आमची मागणी सगळीं सुम्याच्या पांयां तळा उबारया. जे कोणा मागतान बसयलां सगळो आस करून तांचे बसोत आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आमी उसारलीं आनी उसारनांतलीं सर्व मागणी तूं आयकून घे आनी आमकां तुजे कृपेन बर आनी आमचें जिवीत तुका मानता तसलें सदांच आयतें आसून कळनासतना मागणें करून सदांच तुका विश्वासी रावचें तसलें बाबत्याचें जिवीत जायशें कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घेऊन सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागता आमी तुझी भुरगी घेऊन सोम्या घेवा तुझे शक्ती तुझे संगे आज भेटयता कानीक पोवी गोवावुंडो वायनाची कार जिनी आमची करूंक पोवी जावूज वाडमसो सोम्या कानी घेवनी. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवे दादो अप्पा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या आदावा सुरस्पोर म्हणून घे. सर्गीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं देणी एकठांय करून आमी तुका भेटोवन दिता. तीन तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती हे संवसारांत आमी फारीक आमी करूंक पावता. तशें ताचेच वरवीं सासणाची सडवण जोडोवंक आमी पावोशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भुबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळींनी सर्व तयीन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तरणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धैर्य धरून आमी आतां आशेतां तें तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गेच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारासो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा.
सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावना भयणीनो सगळी आमी दिंबी घालया भक्तीन ह्या रितीन वांटेली जावया. ह्या संदर्भार आमी कितेंय मागता तें आमकां खंडीत फावो जाता असल्या पूर्व घडी आतां आमी संभ्रमया. बापा करुस्तू तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सुसुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नवी आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्यात तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां पासोत ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बवडतो सोगुट परगटुया सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन जाला हो भावार्था सोगुट आमी परगळता जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासून पुनः जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी व जिवीत सवंड आनी सोडुनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमा समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पिटर पौल आमचे गोळी बापा आनी सगळी यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगती दंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाच्या माय संगती तिसपती बागे वचूचे बागे वता धर्मदूता बागे वचूतात देव आनी सर्व कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडुंदराची अजनमतीन दवरून ताणें केलेले मागणी भक्तीपणी सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेल्या आमकां शिताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडींतली आमकां निवार. देखून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत्र्याक तेल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या हात समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर.
देवाचे शेळये संसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. सगळीं निमिगेली हांगा पळया इजावन सजिवंत देवाचे शेळये आम्हा सुमेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. कसले तरी संवसाराक सुडका सोडवून दिवच्या कांवकार मायाच्या उदरी मनीसान संवसाराक आयिल्ली. आम्हा सुमेस्तांनी जागृत आसून मागणी करूंक आनी देवा सवय उबे रावूंक आमकां उलो दिता ती. हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे सुम्या तुवें म्हजे वेदरेचे बाग म्हाका होवना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुण रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. काळजादारार सोमिया मोजा आयला दारू उगडून धनिया राखून रावला. ये सोमिया तूं काळजान म्हज्या भक्तें प्रकाशान सर्गीच्या. भागी तो साकर तो जागृत आसो धनिया राखून रावसो. हांव तुमकां सांगतास हस्तींतले आपलेस आडळते तो दितलो. काळजादारार सोमिया मोजा आयला दारू गडून धनिया राखून रावला. ये सोमिया तूं काळजान म्हज्या भरते प्रकाशान सर्गीच्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा ससनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अदीक वस्तू मध्ये आमी जियेत आणला. सर्गेंच्या वस्तू समोर करूंक आनी सदां बळतेल्या देण्याक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हण आमी मागता तुज्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मगळ भाव भयणीनो भक्तीपणान मिसाचें बलिदान भेटयलें तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वादा मागता. देव बरें करूं भाव मॅक्सी वापर बयानी मिसाचें बलिदान भेटोवंक संगीत मुखांतर कुमो केल्ल्या खातीर देव बरें करूं भाव जॉयसन आनी विल्मा सदांच मिस आसा करूंक आनी प्रतिरितीन वाचपाक वचूंक आदार दितात. मिसाची मंडावळ करतात. तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. देवयावानी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल हे मिसाचें चित्रीकरण करून तुमी पळयसय म्हणल्यार त्या उमेदीन सेवा दितात. तांकां समेस्तांक प्रतिरितीन विनोद गंगोळी अविनाश गंगोळी आनी कुटुंबादारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मगाच्या भाव भयणीनो परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. समयाचो आशिर्वाद घेवंक 7 दीस जाल्ली बेगाला नंतर उबी रावून तकली बागोवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक धनिया अमृत आमच्या जिवाच्या. ये सोम्या आमच्या देव तर वेगी या तळा सालवार करच्या मनशा कुळा
नासाव केली सोडी नाका मोगाळ पुता सोवे हांव परमय आशिर्वाद दिव आमकां बेगीन क्रुसाची करवीन निरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी